हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर काल जे आम्ही घरा आयली पळय ते काय शूट करू नाशिल्ले, जस्ट तुमकां व्हिडिओन सांगले की आयज आमी घरा वतली अशें म्हणून. तर काल सांजची म्हटल्यार काल मंडे आशिल्लो, काल आमी आयली घरा आणि आयज पळय घरा कडेन आसा. काल येता आसतना बी न्ही काय अशें शूट करूं ना, म्हटल्यार परचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो काल कंटिन्यू करून एंड केलो आणि मागीर सांजचो जो आसा पळय येता आसतना व्हिडिओ बी काय शूट करूं ना. म्हटल्यार एक्चुअली कितें जालें ना, खूब गडबड जाली, खूब म्हणजे खूब येवपाच्या टायमार. आमकां बेगीन भायर सरपाचें आशिल्लें, वाटेर एक काम आशिल्लें, काम मीन्स सावड्डेच काम आशिल्लें म्हाका थोडेंशें. सो ताका लागून मातशें बेगीन भायर सरपाचें आशिल्लें. तितू भितर काकीचो तेंचो आनी हळदी कुकूम आशिल्लो. म्हळ्यार काकी म्हणल्यार म्हाजी कजन काकी बी आसा पळय नेबराक, तेंच्या हळदी कुकूम आशिल्लें. सो तेणी पयलींच सांगलें म्हाका की तूं कितलेय बेगीन चल, वयच्या पयलीं आमगेर येवन चल, दनपारां सुद्दां जाल्यार जाता, बट यो आनी चल कपलाक लायनी अशें म्हणून. सो अशें करून मोस्टली पावना न्ही हळदी कुकूम बी जे आसता पळय त्या दिसांनी, अशें करून एवरी टायम. सो म्हणून ती म्हणपाक लागली तूं यो अशें म्हणून काल मागीर कितें केलें, बेगी बेगीन जेवली बीन. आनी एक्चुअली आमचो असो 3 सुमार भायर सरपाचो घरा कडल्यान प्लॅन आशिल्लो. मागीर म्हटलें आसूं इतले बेगीन आनी कितें, तेंची बी मागीर गडबड जाता न्ही, तेंकां सवका सुसेगाद करुनी थोडीशीं कामां अशें म्हणून. आनी तुमकां तर खबरच आसा, वायणां बिणां सकाळ फुडें काडटा, कितें अशें निवळ कर हांगा, हें तर खबर आसा, म्हाजो प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स म्हाका आसा. सो ताका लागून म्हटलें आसूं हरशीं दिसांनी तरी बेगीन रांदून करून जाता, जेवण खावन बी. बट अशें कितें आसता पळय त्या दिसा तर लेट जाताच. म्हणून मागीर काल सुशेगाद अशें हें केलें आनी 3:30 नंतर मागीर तेंगेर गेलें. बट स्टील तेंची तयारी जी आसा पळय ती जावकूच नाशिल्ली, म्हळ्यार ती साडी बीन असो रेडी जावकूच नाशिल्ली. हळदी कुकमाक म्हळ्यार अशें बेगीन कोण येना न्ही 4 नंतर, सो ती तेन्नाच रेडी जावपाक वताली. सो मागीर हांव गेलें न्ही, मागीर ती आनी 15 मिनटां मागीर म्हाजेर गेली तेंची भायर, म्हळ्यार अशें करून वायन दिता, हें करता तें करता म्हळ्यार मातशें बसलें हांव. आनी मागीर येयली आनी आमी डायरेक्ट न्ही सावड्ड्याचें कितें थोडेंशें काम आशिल्लें पळय तें केलें. आनी मागीर डायरेक्टली घराच आयली हांगासर. सांजची पावली आमी एक कशें 5:30 सुमार बी पावल्ली आसतली हांगासर. हय, सुमार बी पावले आसता, 5:30 जाल्ली आसपाना, 6 बी जाल्ली आसतली. सो तेन्ना पावली. मागीर तुमकां खबर आसा न्ही इतल्या दिसांनी घरा कडेन येवं, म्हळ्यार चड न्ही 3 दीस जाल्ले. 3ऱ्या दिसा आमी घरा कडेन येयल्या. शेनवाराक गेल्या सकाळची, आयतार एक दीस मदीं, काल सोमाराक आयल्या. मागीर घरा कडेन बरें सान मार, हें कर तें कर, धुल्ल बी खूब जाता न्ही अशें म्हणून तें सगळें काम आशिल्लें. सो तें सगळें करता म्हळ्यार मागीर आनी व्हिडिओ बी कांय असो हें केलोच ना. तर म्हटल्यार आसूं तितू भितर गडबडीन आनी गडबड नाका, मागीर तें सगळेंच घुसपागोंदळ जाता न्ही अशें म्हणून फाल्यां सुसेगाद करया म्हटल्यार आयज हो व्हिडिओ जो आसा हांवें तो स्टार्ट केलो. खूब जाणां म्हणटले आगो काल तूं थंयच आशिल्लें, आयज परत हांगा कशें पावलें काय म्हणून. तर येता आसतना हांवें काल शूटच करूं ना. तर आतां सकाळीं सगळें क्लिनींग बिनींग केलें, थोडें क्लीन करपाचें नाशिल्लें, सगळें केलें, फक्त मॉप मारपाचें उरलां. आतां मॉप मारपाक जाय. एक्चुअली मॉप मारपाचें अशें म्हणून सकाळी फुडेंच हें करतालें, म्हळ्यार हेणें न्हावन देवाची पुजा बी केली, मागीर पुजा करपाक लेट जाता न्ही अशें म्हणून. तर हो न्हावन धुवन देवाची पुजा करून गेल्लो आसा आपल्या कामाक, येतलो आतां. येतलो इन सेन्स टायम जो आसा पळय न्हू, आय थिंक 11, 11:30 सुमार, 11:30 जाली आसतली. तर हो हाणें आतां कॉल केला नुस्तें घेवन येता म्हणून, पळोवया कितें घेवन येता तो. सकाळीं न्हावन धुवन हो गेलो. आतां एकदां देवाक वात लायली की मागीर अशें मॉप बी मारपाक म्हाका तर बरें दिसना. सगळें देवाक वात लावचे पयलीं सगळें केलें जाल्यार बरें जाता न्ही. सो ताका लागून मॉप बी मारना, बाकीचें सगळें निवळ बिवळ करपाचें आसलेलें पळय तें सगळें करून घेतलें. आनी आतां म्हणल्यार पुरो न्हावलें बिवलें, आतां रांदपाचें करपाक जाय. सो हो नुस्तें कितें घेवन येता तें पळोवपाक लागून रावलां हांव बसलां. तो कितें हाडटा पयलीं नुस्तें त्या प्रमाणें मागीर मिरसांग वांटपाक जाय न्ही, सोय कांतून दवरल्या फकत, आनी कांय करूं ना. सो येतलो पळोवया एक 10-15 मिनटां भितर कितें हाडटा तें पळोवया, दाखयता मागीर तुमकांय बी कितें नुस्तें बिस्तें घेवन येता तें. सगळें भायर हांगण बिंगण सकाळीं धुयलें तेणें, म्हळ्यार उदक मारलें सोमतेच. धुल्ल बसता मागीर कितें जाता, तुळशीक उदक घालपाक बी वयता तेन्ना चपलां घालना न्ही, तें पांयां लागून सगळें हेवटेन तेवटेन जाता. ताका लागून सगळें भायर बी धुलें बिलें हांवें, भितर निवळ करता म्हटल्यार. आनी अशेंच जाता, खंय गेलें की ना, खंय वचपाक बरें येयलें की ही सगळीं कामां काडटा म्हळ्यार नाका जाता घरा कडलें राटव, हें धुय तें पूस, हें निवळ कर तें निवळ कर म्हटल्यार. सो आतां हेची वेट करता, मातशें बसलां, केस बी सुकतले न्ही अशें म्हणून वारो मारता मातसो भायर, मातशें केस बी ड्राय जावनी अशें म्हणून बसलां. पळया तेदो म्हळ्यार हो बी येतलो न्ही, मागीर दाखयता तुमकां हो येयलो की कितें नुस्तें घेवन येयला तो बी, आनी एका बी मेळयता. सो कालच्यान मेळूच ना न्ही, चलात तर मेळया मागीर थोड्या वेळान हो आयलो की. तुमकां न्ही खूब जाणांक याद आसतली, पयर न्ही हांवें एक व्हिडिओ घातलेलो, म्हटल्यारच अशें जे कितें कोण नॅगेटीव उलयता एंड ऑल तेंचेर न्ही एक व्हिडिओ केल्लो. होप करता तुमी तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळयलो आसतलो.
तो जेन्ना व्हिडिओ हांव शूट केल्लो तेन्ना खरेंच म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक जाय आशिल्लें, तुमचे मेरेन ही गोश्ट पावोवपाक जाय आशिल्ली म्हणून शूट केलें. मागीर जेन्ना हांव तो अपलोड करतालें पळय तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें हांवें केन्नाच म्हाज्या चॅनलाचेर जे आसा पळय न्हू ते नेगेटीव कमेंट्स नेगेटिविटी हेच्या बद्दल मोस्टली उलोवना चड अशें, जाल्यार आयज कित्याक अशें म्हणून स्टील म्हटल्यार म्हाजो जो थिंकींग आसा पळय तो तुमच्या मेरेन पावोया अशें म्हणून हांवें तो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो तुमच्या मेरेन पावयलो. आनी खरेंच तुमकां सांगता तुमचे इतले बरे कमेंट तुमी इतली बरी म्हाका अंडरस्टँड जाली, इतले मोटिवेशन्स हे ते पळोवन खरेंच म्हाका खूब बरें दिसलें. अशें दिसलें की ना जे पण मनान आसा पळय ते तुमचे कडेन हांव उलयलें तें खूब बरें केलें, खूब बरी गोश्ट हांवें ही केली अशें म्हाका दिसलें. आनी तेज्या खातीर न्ही तुमकां खूब खूब थँक्यू की तुमी म्हाका बरे भशेन अंडरस्टँड जाली. जें कितें हांवें तुमचे मेरेन पावयलें पळय न्हू, जें कितें म्हाका पावोवपाक आशिल्लें तुमचे मेरेन तें तुमी इन अ पॉझिटीव वे घेतलें. हेका लागून न्ही तुमकां खूब खूब थँक्यू. 4 लोक जर वायट आसा नेगेटीव उलयतात न्ही जाल्यार म्हाका अशें आतां कळटा अशें दिसता की ना म्हाजे कडेन 100 लोक आसा जे म्हाका बरें समजतात, पॉझिटीव उलयता, म्हाजे खातीर स्टँड घेतात. अशे बी लोक जे आसा पळय ते लायफान आसा हें म्हाका चिंतून आनी हें म्हाका पळोवन न्ही खूब खरेंच बरें दिसलें. आनी तेज्या खातीर न्ही तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान थँक्यू, खूब खूब थँक्यू. टायम 12:15 जाली. सगळे झाडांक बी उदक घालून घेतलें आनी आयला. सगळें उदक जालें गॅलरीक, झाडां उदक घातलेलें, हाडलें नुस्तें, सगळें भायर बी उदक गॅलरी बी उदक. दी उदक वतना मरे आयदन हाडू. नुस्तें घेवन येयला. येद्दीशी पोटली कोण म्हणटालो हितून 2 तरी नुस्तें आस म्हणून दाखयता हांव तुमकां. ह्या पळयात हांगासर नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें कितें रे हें वागळो ते वागळो का वागळे तितलोसो वांटो घातलेले बरें लागतलो तन्नो आसता मरे तो. आनी हें हांगासर आनी ही सुंगटां हाडलें. सुंगटां बी इतलीशीं आयज इल्लें नुस्तें घेवन येयलें मरे. सो हें हांगासर नुस्तें हाडलां. तर हांव न्ही हेची सुंगटांचें न्ही हुमण करून घेता. मिक्सर बी लायलो हांवें आनी हें हांगासर हेचें आमट तीख करता. सो हें नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें हांव खायना, ताका लागून थोडेशें बीन ओके चलता, कित्याक लागून हांव खायना न्ही अशें म्हणून. हो जो आसा पळय हो एकलोच खाता हें नुस्तें जें आसा तें हांव खायना, ताका लागून ओके हें इतलें बी खूब जालें. तर हेका आमट तीख करून दितलें हांव हेचें आनी हेचें सुंगटाचें हुमण करता हांव, तें आमी दोगांय खातलीं. तर हेची रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती शेअर करता. हांवें केन्नाच टेस्ट करूं ना. नुस्तें बरें लागतलें. सो हेजें आमट तीख करता. आतां कशें लागता कितें लागता म्हाका खबर ना, बट करता तें खबर आसा. म्हाका कशें करप कितें सगळें खबर आसा, टेस्ट खबर ना फकत. सो हेच्यानी हांव आयज आमट तीख करता आनी तेजी रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो हें पयलीं मातशें निवळ बी करून घेता आनी थोडेशें क्लिनींग बी करून म्हळ्यार तयारी जी आसा पळय ती करून घेता. हांगासर लसूण बी सोलता हांव. सो थोड्या वेळान मेळटा मागीर सगळें क्लिनींग एंड ऑल जालें की. ओके. सो हें हांगासर हांवें नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें धुवून घेतलां. म्हळ्यार बरें अशें 1-4दां उदक घालून न्ही हें हांवें धुवून घेतलां. निवळ तर हेणें मार्केटांतल्यानच करून हाडलेलें. जस्ट न्ही 4-5दां उदक घालून न्ही हें धुवून घेतलां. म्हटल्यार कितें आसता बरें धुलें की ना बरें जाता न्ही, नाल्यार एक वेगळोच हरवट असो वास येता नुस्त्याक. ताका लागून हें हांगासर बरें धुवून घेतलां. ताका न्ही आमी आतां सगळ्यांत पयलीं मीठ जें आसा पळय तें लावन घेवया. आनी तेच्या नंतर न्ही अर्दो चमचो सुमार हो हांगासर हळदीचो पावडर जो आसा पळय न्हू तो लावन घेवया. आनी नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें आतां बरें मिक्स करून आमी सायडीन काडून दवरुया. हें हांगासर नुस्त्याक मीठ आनी हळद लावन घेतली. आतां न्ही हें नुस्तें जें आसा पळय न्हू अशेंच आमी धापून सायडीन काडून दवरुया आनी बाकीचो जो प्रोसेस आसा पळय न्हू तो करपाक स्टार्ट करुया. तर हें आसा बाकीचें साहित्य जें आमकां आतां आमट तीख जें आसा पळय तें करपा खातीर लागतलें. सगळें मिक्स जावन गेलें, इनग्रेडियंट जे सॉर्ट करून काडलेले ते. सो ओके चलात तर पळोवया कितें कितें आयटम जे आसा पळय ते हांवें घेतल्या ते हांगासर. तर सगळ्यात पयलीं ही हांवें हांगासर
अर्धी वाटी जी बारीक वाटी आसता पळय ती अर्धी वाटी सोय घेतल्या। तुमकां तर खबरच आसा एवरी आमट तिकाची जी रेसिपी हांवें दाखयल्या पळय तितून सोयेचो यूज हांव करता, सोय नासतना आमट तीख हांव करच ना। सो ही हांगासर अर्धी वाटी सोय। तेजे नेक्स्ट ह्यो हांवें हांगासर काश्मीरी मिर्च ज्यो आसा पळय न्हू त्यो घेतल्या, 12-15 ह्यो काश्मीरी मिर्च आसतल्यो। तेजे नंतर ह्यो हांगासर गांवठी मिरसांग ज्यो आसता पळय त्यो घेतल्या थोड्योश्यो। म्हटल्यार काश्मीरी मिर्च जी आसता पळय न्हू ही तेका न्ही तिखसाण तितली आसना, तेका लागून हांवें ही मिरसांग घेतल्या। तिखसाणे खातीर ही गांवठी मिरसांग घेतल्या आनी काश्मीरी मिरच्यान कलर आनी टेस्ट आसा पळय तो बरो येता, तेका लागून ही दोन्ही मिक्स घेतले हांवें। तेजे नंतर हो हांगासर कांदो, एक बारीक सायजाचो कांदो रफली चॉप करून घेतला। थोडीशी काळी मिरयां घेतल्या, ब्लॅक पेपर एक 15 ते 17 आसतली। एक बारीक चमचो जो आसा पळय ती सुकी कोथमीर। तेजे नंतर ही हांगासर 3 हेजी आंब्याची सोलां आनी ही थोडीशी अटंबाची सोलां। एज युजल जर तुमचे कडेन ही दोन्ही सोलां ना कांयच प्रॉब्लम ना, तुमी आमटाण जी आसा पळय ती यूज केल्यार जाता। आमगेर न्ही आमी आमटाण जी आसा पळय ती यूज करच ना, हाडच ना आमटाण। सो आमी ही दोन्हीच अटंबा सोलां आनी आंब्याची सोलां जी आसा पळय ती यूज करता। सो तेका लागून हांवें ही ती दोन्ही घेतल्या। नेक्स्ट हांगासर थोडोसो आल्याचो कुडको घेतला पळय मदल्यान कट करून। ह्यो हांगासर 8-10 सुमार लसणुच्यो पाकळ्यो, अर्दो चमचो सुमार हळदीची पावडर, थोडेशे जिरे, चिमटीभर सुमार जिरे। सो हे आसा साहित्य जे आमकां आतां ग्राइंड करून घेवपाक जाय, हे सगळे जे आसा ते। आनी हेच्या भायर आमकां थोडेशें आनी लागतले, म्हटल्यार मीठ लागतले, जिती मिरसांग लागतली आनी भिंडाची सोलां ती मागीर शिजयता आसतना ती मागीर दाखयता तुमकां हांव तेजी क्वॉन्टिटी बीन। हे सगळे न्ही आमकां ग्राइंड करून घेवपाक जाय। तर हे न्ही आतां आमी एका मिक्सर जारान घालून घेवया। तर हे सगळे जे आसा पळय न्हू साहित्य ते आमी हितून घालून घेवया। हांव हितून न्ही थोडेशें उदक घालून घेता। आनी लास्ट टायम जेन्ना हांवें आमट तिकाची रेसिपी दाखयल्ली पळय न्हू तेन्ना म्हाका कोणी कमेंट केल्लें की तूं उदकाच्या जाग्यार विनेगर कित्याक घालनाका म्हणून। तर ना, आमट तिकाक न्ही हांव विनेगर जे आसा पळय ते यूज करना। बाकीचे कितें अशें रेशाद मसालो बी करता पळय तेन्ना हांव विनेगर यूज करता, बट अशें करून आमट तीक बी करता पळय तेन्ना हांव न्ही उदकच घालून ग्राइंड करता, विनेगराचो यूज जो आसा पळय तो करना। सो आतां न्ही हांवें हांगासर अर्द पेलो सुमार उदक घालून घेतला। तर हेची न्ही आमी मातशी एक दाटसर अशी फायन पेस्ट करून घेवया। अशें मोठें धरप ना, बरी बारीक अशें वाटून घेवपाक जाय आनी चड उदक घालून पातळ बी करपाचें ना, मातशें दाटसर अशें धरपाचें। सो हे न्ही आतां हांव वाटून घेता। ही हांगासर न्ही मिरसांग जी आसा पळय ती म्हाजी वाटून जाल्ली आसा। ज्या आयदनाक करपाक जाय पळय तितून काडून घेतल्या आनी आतां गॅस जो आसा पळय तो ऑन केला। सो तुमी हेजी थिकनेस जी आसा पळय न्हू ती पळोवपाक शकता। सो चड उदक घालून हांवें वाटूना, दाट अशी वाटून घेतल्या आनी मातशें थोडेशें उदक मिक्सरान घालून मागीर सोय जी आसा पळय न्हू वाटलेली मिरसांग जी आसा पळय ती काडून घेतल्या। पळयात कितलें दाट दवरलां तें। सो म्हाका न्ही हें मातशें दाटसर अशें जाय तेका लागून हांवें दाट दवरला। गॅसाचो फ्लेम जी आसा पळय ती मिडियमाचेर दवरिता आनी हितून न्ही हांव मदल्यान कुडके करून न्ही एक ग्रीन चिली जी आसा पळय ती घालता। सो ग्रीन चिली जी आसा पळय ती चड घातली की ना लास मारपा लागता मागीर। ऑलरेडी तितून आमी सुक्यो मिरसांगे खूब घातल्या, मिरयां घातल्या न्ही तेका लागून। सो जस्ट एक मातसो फ्लेवर जो आसा पळय तो चेंज जावपा लागून ग्रीन चिली जी आसा पळय ती हांवें मदल्यान सुद्दां कट करून हातीनच जी आसा पळय ती तोडून घातल्या। हे न्ही आतां आमी मातशें शिजोवन घेवया, चड न्ही एक 4 ते 5 मिनटां शिजोवन घेवया मिडियम फ्लेमाचेर दवरून। आमची हांगासर मिरसांग जी आसा पळय न्हू ती बरी खतखतल्या, म्हळ्यार शिजल्या बरी। आतां न्ही हितून आमी मॅरिनेट करून दवरलेलें नुस्तें जें आसा पळय तें घालून घेवया। मीठ आनी हळद लावन दवरलेलें नुस्तें मातशें वयल्या वयर मिक्स करून घेवया। तर आतां न्ही आमी हेका न्ही एक 8 ते 10 मिनटां शिजोवन घेवया। म्हळ्यार नुस्तें जें आसा पळय तें बरें शिजपाक जाय बारीक फ्लेमीचेर। उदोची फ्लेम जी आशिल्ली पळय ती मिडियमाचेर आशिल्ली, आतां हांवें फ्लेम बारीक केल्या, गॅसाची फ्लेम बारीक दवरून 8 ते 10 मिनटां हें आमी नुस्तें शिजोवन घेवया। नुस्तें घालून न्ही हें हांगासर बरें शिजलां, म्हळ्यार आमी बरें शिजोवन घेतलां एक 10 मिनटां सुमार। हितून न्ही आतां थोडेशें मीठ जें आसा पळय न्हू तें घालून घेवया। उदळ आमी नुस्त्याक बीन मीठ लायिल्लें, सो ते अकॉर्डिंग तुमी जें आसा पळय न्हू तें लावन घेयात। आनी हें हांगासर भिंडाची सोलां एक 4-5 सुमार मातशें मिक्स करून न्ही एक 2 मिनटां खातीर उब काडून घेवया।
आणि अशा रितीन आमच्या हांगासर आंबट तीख जे आसा पळय न्हू ते रेडी जाल्ले आसा. कायट फीश म्हणटा, एका वागळे म्हणटा, वागळो म्हणटा, रे फीश म्हणटात. वरायटीज ऑफ नांवां आसा हे नुस्त्याक जे आसा पळय न्हू ते. सो हे पळयात हांगासर आमचे आंबट तीख जे आसा पळय ते एकदम रेडी जाल्ले आसा. सो आतां आमी जेवन घेतात आनी तेच्याच वांगडा तुमकां रिव्यूज आसा पळय तो बी दिता. म्हणल्यार टेस्ट कसो आसा तो हो टेस्ट करून सांगता. आतां हांव कांयच खायना न्ही म्हणटकीर हो टेस्ट करून तुमकां सांगतले की कशें जालां तें. हे पळयात. सो चलात तर वाडून घेवया. सो हे पळयात हांगासर आमचे यम्मी अशे आंबट तीख जे आसा पळय न्हू ते रेडी जाल्ले आसा. सो हेका वाडला हुमण नाख्खी तेका हितूनूच जेयता खंयता. सो तेका लागून आनी कांय हें करूं ना. पळयात मस्त अशें यम्मी अशें कलर पळयात कितलो बरो येयलो तो. दोन्ही मिरसांगे बऱ्यो म्हळ्यार अशें मिक्स घातले न्ही बरें जाता. कलर बी बरो येता आनी टेस्ट बी बरो येता. सो जेव आनी सांग रे कशें आयलां तें. हें हांगासर तारक मेहता जें आसा पळय तें बी चालू आसा. जेवतना आमकां जायच. म्हाका तर वसत ना. गरम आत्तां गॅस बंद केला 2 मिनटां पयलीं. बेस्ट जाला सामकें. नुस्तें सामकें चिकनश लागता. ओके चलात तर टायम बी जालो खूब. हांगासर तारक मेहता चालू आसा. हांव बी जेवन घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां. हाका तर वाडलां हांवें म्हाजें ताट बी अजून वाडून घेवना. सो मेळटा मागीर तुमकां थोड्या टायमान जेवन बी. सो आमगेर न्ही रस्त्याचें क्लिनींग जें आसा पळय तें चालू आसा. सो फाल्यां न्ही मल्लिकार्जुनाचो देव येता. आमच्या हेंचें नेबराचें घर आसा पळय तेंगे टेंट घालून चेअर्स बी हाडले. एक लागून हो नेबर उल्हास म्हणून दोगां निवळ करता रस्त्यार. आयज भायर बी बरो क्लीन आसा वेदर. आनी हांव तेंगेरूच गेल्लें. इतलो वेळ न्ही तेंगेरूच आशिल्लें. पळयात स्नॅक्स जे आसा पळय ते पॅक केले आनी मामीन म्हाका 2 पॅकेट्स दिले. एक म्हाका आनी एक म्हणून. फाल्यां मागीर दनपारां देव येतलो. सो ते सगळें जें आसा पळय तें तुमकां फाल्यांच्या व्हिडियोन पळोवपाक मेळटा. काणकोण जे मल्लिकार्जुनाचें हें आसा पळय न्हू देवूळ थंयच्यान देव भायर सरल्या. खूब जाणांक खबर आसतलें. मागीर जात्रा जाता देव आतां सगळ्याक भोंवतात. देव म्हणल्यार तरंगां आमी आमच्या ते सायडीच्यान तरंगां म्हणटा. ती तरंगां जी आसा पळय ती भायर सरल्या. सो ती न्ही फाल्यां आमगे हांगासर पावता. आमच्या हांगासर म्हणल्यार उल्हास मामागे हे जे आमच्या नेबराक घर आसा पळय न्हू तेंगेर वर्सान वर्स येता तेंगेर. सो अंदूय बीन येतली. एक्चुली न्ही लेट येताली म्हणल्यार आनी थोड्या दिसान पुनव लागीं पावता. एक खेपी खूब बेगीन लास्ट इयर बी बेगीन येयली अंदू बी बेगीन. सो म्हणून तेंगेर गेल्लें मातशें अशें बेश्टें हेल्पाक. आमी बीन आशिल्लीं न्ही कालच येयल्या पळय. आतां फाल्यां वयतलें तेंगेर हांव. वयतलें म्हणल्यार तेंगेर कशें देव येता दनपारचे 3-4 अशें देव येता. मागीर प्रसाद स्नॅक्स च्या बी सगळें अशें करून दिता दिल्लें. म्हणल्यार कितें आसा आमच्या गांवांक तेंगेरूच येता न्ही. सो बाकीच्या गांवचो जो लोक आसा पळय खूब लोक थंय येता. मागीर लोकांचें आसता वर्साचें नाल्ल फोडपाचें नाल्ल दिवपाचें. थोड्याचो केळीचो मान आसता, थोड्याचो उटीचो मान आसता. अशें करून खूब कितें आसता. सो ताका लागून खूब लोक येता न्ही. सो तांकां मागीर एक हें म्हणून च्या आनी स्नॅक्स अशें दिता प्रसाद करतात. मागीर देवाचें खूब कितें जाता तेणी तुमकां हांव मागीर फाल्यां दाखयता शूट करून जितलें पॉसिबल जाता तितलें. सो हांव वयतलें तेंगेर मागीर फाल्यां बेगीन. सो कशी कितें तयारी तें बीन इफ सपोज शूट करपाक मेळ्ळी पॉसिबल जाल्यार करून दाखयतलें तुमकां. सो आतां थोडें फार अशें मातशें हेल्प करून येयलें. हो आशिल्लो घरा कडेन. हांव उदोळ गेल्लें 4 सुमार. आतां 6 जाली न्ही रे जालें रस्त्यार निवळ करून. तर रस्त्यार निवळ करून येयला म्हणल्यार तेच. हय जेन्ना जेन्ना काम करता पळय तेन्ना तेन्ना हेच टी-शर्ट आसता तेगेलें. सो रस्त्यार आतां आमच्या गांवचो भायलो लोक येता न्ही म्हणल्यार देव घेवन येता तेंच्या वांगडा बी लोक आसता. सो ते अशें करून दारान बुरशे बरें दिसता न्ही. आतां तेंगेर ती 2 जाण आसता. हेल्पाक वता मातसो. हेल्पाक म्हळ्यार अशें रस्त्यार मातशें तेच्या एकल्याच्यान जायना म्हणून करता निवळ केलें मरे. आतां फाल्यां उदक मारपाचें सकाळ फुडें आनी सांज मारपाचें इतलेंच काम रस्त्यार. सो चलात तर हांव आतांच येयला च्या करून दिता. पळय रे उल्हास मामालो हें दिला 1 पॅकेट तुका 1 पॅकेट म्हाका दिला मामीन.
दाखय उल्हास मम्मी स्पेशल सावंतवाडीचो आनी हें हाडटा हो न्ही स्नॅक्स सावंतवाडी म्हणल्यार बांदा थंय अशें करून हे स्नॅक्स बरे मेळटा स्नॅक्स मिन्स मिक्स शोज आसता पळय न्हू तो हो हाडटा चिवडा थंयच्यान पळय सो तो भरला आमी आनी आमचो सगळ्यांचो फेवरेट वर्सान वर्स हेकाच आमी चड एक्सायटेड आसता रे बरो आसता तेंचो तो आतां तेणी म्हाका दिला फाल्यां परत मेळटलो आनी एक आमकां जाय तितले मेळटले बट आमी लास्ट रावता न्ही सो हें आतां खावन घेता हेका लागून चड एक्सायटेड आतां घेवन येयला आतां च्या करतले आमी आनी च्या पिवन घेता सो चलात तर आमी च्या बी सगळी पिवन घेता आनी तेच्याच वांगडा व्हिडिओ बी आसा पळय तो बी एंड करता कित्याक की मागीर अशें करून हें करत रावलें न्ही व्हिडिओ वाडत वता तेका लागून आनी आयज जी हांवें रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर केल्या पळय न्हू ती कशी आशिल्ली आवडली काय ना आवडली तुमकां तुमी कमेंट करून सांगा ती म्हाजे भशेन खूब जाणां आसतलीं जे हें नुस्तें जें आसा पळय तें खायनासतलें वागळे म्हणटा न्ही तेका कायट फीश जेका म्हणटा पळय तें खूब जाणां खायनासतलीं खूब जाणांचें फेवरेट आसतलें हेच्या भशेन हेका बी खूब आवडटा बट हांवें केन्ना टेस्ट करूं ना अशें ना की म्हाका टेस्टाक बरें लागना जावं अशें तशें कांय ना हांव तेका पळयल्यारूच म्हाका नाका अशें जाता म्हणून हांव तें खायना सो तुमी जर करतात ही रेसिपी जाल्यार तुमी आनी कशे भशेन करता तेचें हुमण बी करता आंबट तीख करता इतलेंच म्हाका खबर आसा सो हेच्या भायर जर आनी कितें तेजी रेसिपी करता जर दुसरे कशा भशेन जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात हांव बी ट्राय करून पळयतलें म्हणल्यार पळयतलें आनी हांव फक्त करतलें शिजोवन करपाचें ते ट्राय टेस्ट हो करतलो न्ही रे आनी कितें न्यू टायप अशें करता जाल्यार ओके चलात तर मेळया असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजच्या 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय तूं बाय म्हणटलो रे हे जेन्ना कितें काम करता पळय तेन्ना हेच टी शर्ट आसता तेगेलें चलो दार ओपन जालें आतां च्या करून पिता आमी अर्दवर तरी लागतलें आमकां हें सोंपोवपाक फील घेवन एक